सैसो संभ्रमासो त्रिएक देवा करसून गासो आमचे ताणे वतल्या कुर्ते देव्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवचो सैसो संभ्रमासो त्रिएक देवा करसून गासो आमचे ताणे वतल्या कुर्ते देण्यासो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवचो एका मनान खालत्या काळजात या जगपापासून सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटोव करगां बलिदान दैवीक पुत्रान जिणी सुफळ करच्या ही सैसो संभ्रमासो त्रिएक देवा करसून गासो आमचे ताणे वतल्या कुर्ते देण्याचो उगडास काढून उपकार बावडून अर्गां दिवचो. या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागया अर्गामीस जातात ड्वेन रस्किना देवादीन सिसिलिया रेंजलाक मिस जातात लिगोरी रेंजल आनी कुटाम अर्गामीस जातात इतन डिकोना सलमा दिसाक अर्गां सावन तशेंच म्हजो आज कर्नाटका गोंय प्रांताच्या 14व्या प्रांतीय सभेन प्रांतीय वडील साव जुनायत सल्ले बाब पियूस जेम्स डिसोजा आदले प्रोविन्शियल तशेंच कार्मेल सांजुजे कॉवेंताचे वडील बाब चार्ल्स सेरावो तशेंच प्रांतीय वडिलाक सलाहदार सावन वेंचून आयिल्ले बाब मेल्विन डिकोना बाब दीप फेर्नांडीस ह्या फ्रिगेजीक नव्यान हांगासर येवचे बाब ब्रायन पिंटो आनी नव्या जाग्याक वर्ग सावन वेचे बाब जोसेफ डिसोजा आज आमचे संगत आसात. तांचे पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आयचे लितुर्जीचे आयच्या वांजेलांतलें ध्येय वाक्य जावन आसा प्रमुख वाक्य जेजूचें उतर भिये नाकात धैर्य घेया हांवच तो. वाऱ्या वादळा सांपडल्या उदकांत बुडच्या पेद्रूक जेजून आपलो हात दिवन म्हणलें उतर हें भिये नाका धैर्य घे हांवच तो. पवित्र पुस्तकांत सोडवणें 365 पोटी हें वाक्य आमकां आयकोंक मेळटा. 365 टायम्स डू नॉट फियर आय एम विथ यू इट इज आय. एक चिंतप म्हाका आयलें 365 टायम्स हें आयकता तर आमी खरी एक दीस म्हणले बरी जेजू आमकां सांगता भिये नाका धैर्य घे हांवच तो. आनी प्रत्येक रितीन ह्या मारेकार विघ्ना वेळार ह्या कोरोनाच्या पिडे वेळार परत आमकां आयकूंक जायलें उतर तेंच जें आजच्या लितुर्जींत आमी संभ्रमता परत आमचो विश्वास घट करता आयकून तेंच उतर सोमयाचें भिये नाकात धैर्य घेया हांवच तो. ह्या मिसांत फावो बरी वांटो घेवच्या खातीर आमचो विश्वास आमी परत्यान घट करया. जेजूच्या उतराचेर विश्वास दवरया. तो काकुळदार मैपासी आमकां धैर्य दिता म्हूण समजून घेवया. आमचें पातकां वळखून घेवया. नितळ निर्मळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंता संवकार करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kakult महिमा देवा उत्सर्गी आम्ही शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळत तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसयलें दायज आमी जोडीशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. रात सारचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका बोयारान भितर सरलो. सर्वेस्परान ताका म्हणलें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबें राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरोन गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी खडपांचो सुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातलो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपीन नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यान नातलो. उज्या उपरांत एक हळू
ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुयारान भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. तुजी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेंबीरांत आसलेल्या ताची कुमक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली. तुजी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपसतलें. नितीवनपण सर्गारता नदर घालतलें. तुजी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडी जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवनपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. तुजी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराची वाट हांव पळेवनच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावता. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं.
तुमच्याय सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजून शिसांक दोणीर चडाशे आनी आपणा फुडें पलतडी वसाशें ताकीद दिवन लोकांक धाडण सोडलें. लोकांक धाडण सोडतस तो एकलोसो मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोसो आसलो. हेणें 2 तडी तावणो सुमार पयस पावुल्ली, पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत. जेजू उदकाचेर सोलोवन तांच्या सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोवन येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तुंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशें येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तोळ पेद्रू दोणी वयलो देंवून जेजू सरशी वचोंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वाळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या, कित्याक तूं दुबावलोय? उपरांत ते दोग दोणीर चडतस वारें रावले. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. देवाचे उतर हे, वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, प्रस्तावान तेदुळूच आमी हेच्या सगळ्या वाचपांचो सारांश आमी आयकला. 365 फावटी पवित्र पुस्तकांत आमकां देवान सांगचें तें उतर, भिये नाका, भिये नाका म्हूण सांगचें. कित्याक आमकां हर एकल्याक विविध रितीचें भें आसा. तितले फावटी सांगल्यार आणखी भें आसा. थोडो वेळ आयच्या वाचपांचेर नियाळ करूंक देव आमच्या लागीं कितें सांगूंक आशेता तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. म्हजो एक सांगाती आसलो, बरो तालेंतवंत, देण्यावंत, शिकोवंक हुशार आनी सगळें, बरो शातिवंत म्हूण येत. पूण खंयच्याय कॉम्पिटिशनांत पात्र घेवंक पाटी. परीक्षा आयली म्हणटाना खंय नातलो ताप ताका येतालो, अशें हुशार, पूण परीक्षेक भारी बें. कॉम्पिटिशनांत बिलकूल पार्टिसिपेट करनातलो, हुशार पूण ना. आनी हर एक फावटी कितेंय करचें जाल्यार रिस्क आसा गी, कितें रिस्क म्हणून समजून विचारन 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 फाटीमुखार 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 जायते फावटी तशें करचो मनीस. थोडे तें बाद वॉट्सॅपाचेर ताचे फोटो पळयले हांवें आनी तातूंत ताका रनिंगांत 2nd प्रायज मेळ्ळा म्हूण ताणें घालां. म्हाका भारी अजाप जालें, आरे ओ जल्मांत दावणातलो मनीस कशें 2nd प्रायज मेळ्ळें गी म्हणून. ताचे फ्रेंडा लागीं फोन कर विचारतना, काल सायबा 2nd प्रायज मेळ्ळें गे दावच्यांत. इस्कॉलांत आसतना दावणातलो ना ते कॅथोलीक सभेन एक रेस दवरलो आनी तातूंत तो जावलो. उय गी. आनी उपरांत तो म्हणालो, वय त्या कॉम्पिटिशनान खाली 2 जाण आसले आनी 2nd प्रायज मेळिल्ले की प्रायज आसा म्हूण सांगल्या उपरांत ताणें कॉम्पीट केलें म्हणालो. रिस्क आसा गी, सोलवंक बें. खाली जायत कोण ना, हांव लास्ट येन कोण ना धांवतना, सकट आस्तीत कोण ना म्हणलें एक बें. देखून हांव धांवना जाल्यार
कोणी आसनांदे सलवानाने म्हणली एक तृप्ती. पूण तो धांवण आसतना तर रावलोय तर जाल्यार तूं जिका नाही. पावसिल्या दिसांनी 200 वयर हांवें बँडांचे गुले गेले 3 फावटी गेले. त्या 200 वयर गेल्ल्या गुल्यांत एक गुलो मात्र घेतलो, एक रोंपो मात्र आसा. फादर पॅट्रिका सरशी इतलें ट्युशनाक येजे म्हूण दिसता म्हाका. 200 गुल्यां पैकी एक गुलो आयला. रिस्क आसा गे आमच्या जिविताच्या हर एका घडये रिस्क आसा. तो म्हजो इश्ट काजार जायनासतना तूं रावलो आणकी कित्याक काजारी जिवीत आनी रिस्क न्हय गे. कसले वकाल मेळात कोण ना, म्हाका जिवीत सारूंक जायत गी कुटाम उरात गी म्हणलें बेळ ताका. ज्या जिविताच्या हर एका मेटान रिस्क आसा, पूण ती रिस्क फूड करचे तसली शाती आमच्या भितर लिपोवन आसा. आनी जायते फावटी ती शाती आमी वळखना. देवान एक विशेष सकत आमच्या भितर घाल्या आनी ती सकत त्या सक्तेक आमी भावार्थ म्हणटा. आयचो वांजेल पळोवया. आयचो वांजेल आमी नियाळतना जायते फावटी आमकां आयकूंक ह्या मोती घेवची उतरां उण्या भावार्थाच्या कित्याक भियेलोय म्हणून पेद्रूक उदकांत हांव जेजून वडचें आसलें. पूण आमी विसरत ह्या हेर शिस्सांक पैकी पेद्रू एकलो मात्र धैर्यवंत आसलो. उरले सगळे पाटी वगत बसले दोनीर. पेद्रू एकलो उठलो दोनी धांवून देवलो उदकाक आनी सरलो. जेजू शिवाय उदकाचेर सरलो पेद्रू एकलो मात्र उरले, कोण निशी चलोवंक ना. धैर्य आमी नेगेटिव्ह चिंता. पूण भावना आनी भयणीनो, आमच्या भावार्थी जिवितांत न्हय मात्र आमच्या सैमीक संवसारी जिवितांत, आमच्या भावार्थी जिवितांत ही रिस्क आसा. खुर्सासो सांजू हांव म्हणटा, देवा लागीं एकवट जोडच्या आमच्या त्या पैनांत देव जायते फावटी तापडता तापडता जायते फावटी तापडता आनी तापूण न्हू बऱ्या रुपाक हाडटा. ताचे लागीं एकवट जोडचे जाल्यार जायतें कितें आमच्या लागीं वांकडे तिंकडे आतां तें तापूण 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 बरें रुपीत करता. आनी तीं तापडां पडटना पयल्यान तुवें सवाल करीचे, तुज्या सुखीक लागून तीं तापडां पडल्यान गे म्हणून. तुका तापडां पडल्या तेन्ना चिंते नाका हांव देवाच्या एकवटांत हांव एंटर जावन आसा. ना ना, पयलें तुवें विचारीचें तुज्या सुखीक लागून तुका तापडां पडटात गे म्हणून. जायते फावटी पडटात. जर तुज्या सुखीक सूख ना थंय तरी तुका तापडां पडटा तेन्ना तुवें संतोश पावचें. यू शूड एन्जॉय, यू शूड बी ग्रेटफूल. देव म्हाका कित्याक एका नव्यात उंचल्या स्थितेक हाडूंक देवान सुरू केलां. देखून कश्ट समस्या येताना पयलें म्हज्या सुखीक लागून गे, म्हज्या पिशेपणाक लागून गे, या तें कांय नासतना हांवें बरें केलें तर जाल्यार जर म्हाका कश्ट आयले तर जाल्यार न्हय हांवें निराश जायच्या बघा संतोश जे म्हणटा खुर्सासो सांजू हांव भावना आनी भयणीनो. हाचें पयलें वाचप आमी पळोवया. रिस्क पळया. एलिया प्रवादी देवाच्या नांवा खातीर देव एकलो मात्र सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून कार्मेल दोंगरार 450 बाल प्रवादे मुखार रुजू केल्लो, तांकां जिवेशी मारुल्लो. आतां बियाण धांवता होरेब दोंगरा धांवता 40 दीस आनी 40 रात. आनी थंय देवाच्या त्या बळवंत एका सांगाता खातीर एश्युरन्सा खातीर राखण आसा. 40 दीस आनी 40 रात हो निराशेन दावुल्लो म्हूण येत. म्हजो जीव काडनोर सर्वेस्परा म्हणून ताणें मागलें. हांव म्हज्या पुर्वजां परस बरो न्हय, म्हजो जीव काडनोर, म्हाका त्या राणयेच्या हातांत पडून मरोवंक नाका म्हणालो. दोंगर पिटो जाले, जगलांनी आयले, गडगड आयलो, तरी सर्वेस्पर मेळोवंक ना. म्हणजे पोरण्या सल्ल्यांत प्रत्येक जावन सिनाई पर्वताच्या त्या दृश्यांत आमी पळोवचें तर जाल्यार देव इस्रायल परच्या लागीं उलयतना दोंगर हालोवन गडगड्या मुखांत आनी सगळें मोड आनी पुरा घाल देव उलयल्लो. देव एलियाक हांगा भेटतना कशें सादारण रुपार देवान निजायकी खंयच्या रुपार मनशा लागीं उलयचें आसलें तें रूप वापरूंक ना. सायलंट, स्टील सायलंट वॉयस म्हणटा. एक हळू आवाजान देव आपणाचें हजरपण रुपीत करता. म्हणजे आमच्या जिवितांत आमच्या मोतीन जायत्यो संगती आसा. देवान आमच्या लागीं ह्या रितीन उलयचें, ह्या रितीन आमच्या लागीं संवाद करचें, आपूण आसा म्हूण आमकां दाखयचें. देव तशें करिना. देव हर एक फावटी आमच्या चिंतपाच्या की वयल्या रितीन प्रवेश जाता आनी
आपणाचे 1000 पावन भिये नाका हांव तुजें सांगत आसा हांव रुपीत करता जर आमी भियेत हांव फोगडायत हांव देवाचें हें एश्योरन्स ही भद्रती पेद्रू भियेलो तितलें धैर्य आसलें तर जाल्यार फोकस तसो शिफ्ट जाताना जेजूचेर आसली ताची दिश्ट त्या लारांचेर त्या वादळाचेर शिफ्ट जाताना भियेलो सामान्य आयच्या ह्या परिस्थितींत एका न्ही एका रितीचें भंय आमकां आसा आमकां हर एकल्यांक आसा कितें जायत कोणातावन पिडा येत कोण ना आमच्या कुटुंबाक कितें जायत कोण ना केदाळ आमचें काम वसात आमी परत नॉर्मल स्थितीक येवंक आसा गे जायतो गोंदळ आसा पूण जर आमची दिश्ट सोम्याचेर खंचयता ह्या सर्व भिया मदें देव काम करता म्हणून आमकां भोगतलें आनी जर सोमी आमच्या संगी आसा आमचे विरोध रावन जिखतलो कोण आसा म्हणून पावल म्हणून सांगले बरें आमी सांगूंक शकतले भावार्थ हांगा गरजेचो जर हो भावार्थ आमकां ह्या कश्टाच्या काळार आमकां हात दिना तर भावार्थ आसा म्हणून आमी सांगून कांय व्हडलें करचें बरी ना ते शीस उरले दोनीचे रथ आशिल्ले तांकां कितलो भावार्थ आसा म्हणून कोणाकी सांगूंक जायना पेद्रू देवलो आनी ह्या वरवीं आमकां कळीत आसा ताका भावार्थ आसलो उदकाचेर चलोवंक पूण अस्कत तो मनशा सैबासो बुडलो भावा आनी भयणी दोनी तावन देवया आमच्या भद्रते तावन आमचें कितें चिंताप आसा ह्याच रितीन आमचें जिवीत वसाचें ह्याच रितीन सगळें चलाचें म्हण आसा पळय तस जाल्यार भद्रतेच्या जिविता तावन दोनी तावन देवया न्हय आमच्या बळाचेर उदकाचेर चलोवंक आमकां कोणायकी जायना पूण जर तो हात धरीत जाय जाल्यार उदकाचेर न्हय उज्याचेरय आमकां चलोवंक साध्य आसा 365 पटी कितें सोम्यान पवित्र पुस्तकान सांगिल्लें तो आजुनूय रिपीट करनासा मात्र आमच्या कानाक आयकोवचें उरलें ह्या संवसाराची लारां मात्र कितले चड तूं टी व्ही पळयताय आनी न्यूज आयकताय तितलें तूं भियेताय तें खंडीत कित्याक तितलें बेश्टोवचें आसलें संगती आमकां आयकोंक मेळटा पळोवंक नजो म्हणचें न्ही पूण प्राशस्त्य सोम्याच्या ताळ्याक दिवया न्हय संवसारी ताळ्याक रिस्क आमच्या नव्या प्रोविन्शियलांनी घेतल्या खोटो मोठी पडोवंक आसात पूण घेतल्या न्हय आपणाच्या बळाचेर लागून सोम्याच्या आदाराचेर लागून आमी सोमेस्तांनी तें कितें पंथा वण तो दिता तें घेतलां आनी आमकां एक धैर्य आसा एक भद्रती आसा एक बरवसो आसा सोमी आमकां सोडून घालिना येवकरिस्तान परत आमच्या लागीं एकवटूंक येवं सोमी आमकां परत घट्ट धरूं पेद्रूस हात धरले बरी आमकांय तो आपणाचो हात दिता आनी म्हणटा धैर्य घे भियेनाका हांव तुजे संगी आसा हें धैर्य हें बळ ही भद्रती हो बरवसो आमच्या सोमेस्तांचें दायज जावं आमेन विरव्या आमचो भावार्थ आमी उसारया सतमंता देवाक सर्पदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यान करपीन सांबाळलो हांव मरेत हांव जल्मलो पोंच पिलाताक ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी पेलो तो मेल्या मतें देवलो तिसरे दिसा मेल्यान तो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्पदरेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिवांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन आमची प्रार्थना आनी आमची मागणी आतां बापा मुखार आमी उबारया कित्याक परत परत आमकां तो सांगता भियेनाकात धैर्य घेया हांवच तो हे आमच्या सोम्या लागीं आमची प्रार्थना आमी आतां उसारया सर्गींच्या बापा ओवी सभा सुलनवरच्या पापा फ्रांसीस दियेसीसीन मुखेलपण घेवचो आमचो गोळी बाप आनी सर ओवी सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या वावरा मरिपाद काळोखांत आशिल्ल्या भावार्थ्यांक भरोसो दिशें कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक राष्ट्राचें मुखेलपण घेवच्या मुखेल्यांनी स्वार्थ खातीर वावर करिनासतना हेरांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांची मत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक मागता आमी कर्नाटका गोंया प्रांताचे प्रांती वडील बाप पियूस जेम्स डिसोजा नव्यान विसून आयिल्ले
प्रांती वडिलाचे सलाहेदार सांजुजे कोयताचे वडील बाप चार्ल्स सेरावो तशेंच कार्मेलीत याजाका बसोवन मागता हांव तांकां सदांच बरी भलायकी लाभय तशेंच तांच्या मिसावांत जैत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आज भारतीय कथोलिक विस्पाची मंडळीच्या युवा आयोगानं राष्ट्रीय युवा जणांचो आयतार आचरण करूंक उलो दिला आसता भारताच्या सर युवा जणां खातीर मागता हांव आमच्या युवा जणांनी पवित्र सभेच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावर दिवंक आनी मुखेलपण घेवंक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी दिसपडते जिणे मुखांत्र तुज्या पुता क्रिस्ताक परगोटोवंक तुजो आदार दी. जिणयेच्या कश्ट संतोशा वेळार तुजेर भवर्त दवरून तुका उलो मारूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मावून रावया, आमच्या वैयक्तीक गरजां पासून मागया. प्रत्येक जावन ह्या पिढे वरवीं कश्ट आमच्या समेस्त लोकां पासून मागया आनी आमकां समेस्तांक सर्वेस्पर देव राखून दी, सांबाळून दी, आमकां आपणून आमकां तो गूण करून दी म्हणून मावूनपणी मागया. सर्गीच्या बोवदायाळ बापा, ही आमची कालती मागणी तुज्या पांय तळा आमी दवरता. तुवें आमकां धैर्य दिवचें तें उतर भियेनाकात हांवच तो म्हणलें त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडून धैर्यान फुडें सरोंक तूं आमकां आदार दी आनी आमच्या सालत्या जिवितांत तुजी खुशी करून तुजो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दुर्बल काणिको आयल्या भेटून बापा वायमुंडो हो आमचो ओपून दिता आतां वावर आमचे जिणयेचो समर्पिता तुका मोग आमच्या काळजांचो भेटयता ये बापा सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया काणीक जावना आमकां स्वीकार तूं कर बापा सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया काणीक जावना आमकां स्वीकार तूं कर बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतीन तशेंच तूं आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी साश्टाच्या देवा,
सर्व कळ्यांनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कणवळेन तुवें मनशाक असो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवून दार करून धाडलोय. जे जेजू सोवें तुका मानतले तेंच आमचें सोवें तुका मानव. पाताक मा सोडून हेर सगळ्यांक आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पळोवन ती आमकां नव्यान जोडून दिली. देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Darbaraso serves porto, sergani संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र म्हणजे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिता हांव नासतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोडावर वितुवे आमकां सोडलाय सोमिया. चढवण कर जय क्रिस्ता जय जय. बापा आमचे सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवंतपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण जाता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत औंकवा मरयेच्या तुज्या भगेवंत दोनदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्याचे दायजान आमकां वांटो मेळो
तांचे विणवणेचो आदार निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास दवरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळे आनी मनियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या संगतीक ह्या संवसारांत वाट सुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कंदवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप ताका उलो मारून जेजून शिकयलें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव नांव पवित्र पवित्र जावं, तुझे राज समकायम, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे विसरलेल्या आमकां तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळमेळ पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सबच काय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवो शरत्रेक दिल्याक आमकां तुज्या उदारकाक व्हरतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर वाकांतांतलें वाटय. कित्याक सोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदान म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. जेजू आमच्या काळजांत येवचो आसा. एक घडी भर मावन रावया. जेजूक स्विकार करूंक आमकां सामी आयती करया.
आपले जेजू भिये नाका धैर्य घेया हांवच तो म्हणलो क्रिस्त होच तो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणात भाग घेवचे आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. So me Jesu amso sasnik jivita korun paumso kurba amka deuso Yesu miał Jesu kurbe deni हाडून येसू म्याव जेजू जिवीत नवें करूंक येसू म्याव जेजू कुर्बे देणी हाडून येसू म्याव जेजू जिवीत नवें करूंक Paso solo Dios Vital voluntan bagoso Mogar Jesu amso Yesu miał Jesu kurbe deni हाडून येसू म्याव जेजू जिवीत नवें करूंक प्रार्थुया. मोगाळा बापा तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळ्ळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरसाणेन जियों. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणूककार. दयकन बसचे. मगाचें नांव आज आमकां संतोष. कर्नाटका गोंय प्रांत्याच्या 14व्या प्रांतीय सभेंत प्रांतीय वडील जावचून आयज सल्ले बाब पियूस जेम्स डिसोजा तशेंच सादले प्रोविन्शियल हांगासर तशेंच कार्मेल सांजुजे कोवेंताचे वडील बाब चार्ल्स सेरावो. प्रांतीय वडिलाक सल्लागार जावन वेंचून आयिल्ले बाब मेल्विन डिकोना, बाब दी फेर्नांडीस. ह्या फिरगेजेक नव्यान हांगासर येवचे बाब हांगासर आयिल्ले बाब रायन पिंटो आनी नव्या जाग्याक वर्ग जावन वेचे बाब जोसेफ डिसोजा आज आमचे सांगाता आसात. आमचे पासून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासून मागिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांकां आमी उल्हास पटयता. उल्हास पटोवची मोठवी रीत आतां हांगासर. मोगाच्यानो भोवमानादीक बाब पियूस जेम्सोस गांवान मंगळूर दियेसीच्या अग्रार फिरगजेचे 1982व्या विस्वेंत कार्मेलीत वडदीन भितर सरल्या तांणी 1986व्या वर्सा
जुलय 3 तारखेर तांच्यो पयल्यो आंगवण्यो केल्यो आनी 1994 वर्सा एप्रिलाच्या 27 तारखेर ह्या जागी दिक्षा तांणी जोडली. उपरांत मैसूर विश्वविद्यानिलयांत इंग्लीश साहित्यांत उंचलें शिकप जोडल्या तांणी बंगराळें पदक आपणायलें आनी धारवाड विश्वविद्यानिलयांत फिलॉसॉफींत MA सनदी आपणायली. उपरांतल्या वर्सांनी रोमाच्या बिब्लिकम पोंतिफिकल इन्स्टिट्यूटान लायसन्सेट सनद आपणावन रोमाच्या ग्रेगोरियन विश्वविद्यानिलयाच्या तावन दोतोर सनद आपणायली. शिकप सोंपतच कर्नाटका गोंय प्रांत्यांत तांणी पुष्पाश्रमा फिलॉसॉफी कॉलेज मैसूर हांगासर सेमिनारिस्टांचो तरबेतीदार जावन तशेंच भारताच्या विविध सेमिनारींनी आनी आध्यात्मीक संस्थांनी प्राध्यापक जावन तांणी सेवा दिल्या. सांजुजाचें कोवेंत कार्मेलगुडो हांगासर वडील जावन राणीपुरांतासच्या ऋषिवना हांगासर डिरेक्टर जावन सेवा दिल्या. फाटल्या 3 वर्सांनी प्रांतीय वडिलाचो पयलो सल्लागार जावन तांणी वावर केला आनी प्रस्तुत कर्नाटका गोंय प्रांताच्या कार्मेलितांचे प्रोविन्शियल बाब जावन ते चुनायत जाल्यात आनी अनेक व्हड जबाबदारी तांणी स्विकार केल्या. देखून पयल्यान पयलें तुमकां हांव फादर उल्हास पेटयतां आनी तुमच्या मिसावाक बरें मागतां. आतां फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन आमच्या फिरगजीचे सांगात येजाक बा पॅट्रिक लोबो शॉल पांघरून तांकां उलास पटयतात. तशेंच फिरगज विगार बाब फादर आयवान सोज फुलां तुरो दिवन उल्हास पटयत आसतना उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश सल्डाना तशेंच कार्यदर्शी श्रीमती आयरीन पिंटोन तांकां सांगन दिवचो. देव बरें करूं फादर तुमकां. बाब चार्ल्स सेरावो आमकां सर्वांक ते वळखीचे. फाटल्या 6 वर्सां तावन कर्नाटका गोंय प्रांताचे प्रांतीय वडील ते जावन आशिल्ले. फाटल्या 6 वर्सां प्रोविन्शियल जावन जायती सेवा तांणी दिल्या. जायते फावटी आमच्या फिरगजेक भेट दिवन आमकां प्रोत्साव दिला. मात्रणी जोगते मार्गदर्शनय आमकां तांणी दिलां. आनी प्रस्तुत कार्मेलगुड्यार सांजुजे कोवेंताचे वडील जावन जबाबदारी तांणी स्विकार केली आसता आमकां निजायकी व्हड संतोश. तुमी स्विकार केल्ल्या नव्या जबाबदारेच्या मिसावान बरें मागता आनी तुमचें मार्गदर्शन आमकां सदांच मेळटलें म्हूण सांगून आमी पातयेता. फिरगज कुटुंबाच्या नांवान पिगार बाब फादर आयवान सोज, बाब पॅट्रिक लोबो, उपाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश सल्डाना, आयरीन पिंटो आनी सांगाता येवन फुलां तुरो दिवन तांकां उल्हास पटोवंक विनंती करता. प्रांतीय वडिलाक दुसरे सल्लागार जावन विंचून आयिल्ले जावन आसात बाब मेल्विन डिकुन्ना. हांचे विशीं आमी कितेंय सांगचें म्हणना. आमकां सर्वांक ते मोगाचे आनी ते आमचेच जावन आसात. ह्या मजबूत इगर्जेचे ते शिल्पी जावन आसात. तांच्या मेहनतीन आज आमचे भोंवतणी जायतें बरेंपण जालां. फिरगज कुटुंब जिवाळ जालां. तुमच्या सेवेचो आमी आभार मानता. तशेंच तुमी स्विकार केल्ल्या ह्या नव्या जबाबदारेंत आमी जैत मागता. आतां फिरगज कुटुंबाच्या नांवान बाब पॅट्रिक लोबो, आमचो विगार बाब आयवान सोज तशेंच उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी मुखार येवन तांकां फुलो दरो दिवन उल्हास पटोवंक विनंती करता. प्रांतीय वडिलाक तिसरे सल्लागार विंचून आयिल्ले जावन आसात बाब प्रकाश डिकुन्ना.
ते आयच्या दिसा आमचे सांगात हजर नात पूण तांच्या मिसावांती आमी तांकां सर्व बरें मागता. आनी प्रांतीय वडिलाक चवथे सलादान जावन विंसून आयलेले जावन आसाच बाब दीप फेर्नांडीस. तशेंच ताणें सेक्युलर कार्मेलीट वर्देचे डेलिकेट प्रोविन्शियल जावन तांची जबाबदारी ताणें स्विकार केल्या. तांचे विशीं हांवें कितें सांगची गरज ना. ह्या फिरगजेंत बाप मेलविने सांगाता जायतो वावर ताणीं केला. आत्मीक संगतींनी सडीत म्हत्व दिवन जोगती शिकोवण आमकां ताणीं दिल्या. तशेंच हांगासर सेक्युलर कार्मेलीट वर्देची सुरवात ताणीं केल्या. तुमी ह्या फिरगजेंत दिल्ल्या सेवेक आमी आभार मानता. तुमच्या मिसावाक मुखल्या मिसावाक जय तशें तांव आतां फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन आमचे बिगार बाब तशेंच बाब पॅट्रिक लोबो उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शीनी मुखार येवन तांकां फुलां दिवन उल्हास पाठोवंक हांव विनंती करतां. बाब जोसेफ डिसोजा फाटल्या 10 म्हयन्यांत आमचे फिरगजेंत आमचे सांगाता ते आसात. दियाकोन जावन तशेंच याजकी दिक्षा लाभलेल्या उपरांतली तांणी हांगासर सेवा दिल्या. आनी मुखल्या मिसावां खातीर उडपी कारवार दियेसेजीन देव आपोवण्याचे दिरोक्तेर जावन ते कोटेश्वराक येता आसतना तांच्या सेवेचो आमी आभार मानता आनी तांच्या मिसावाक आमी जय तशेतां. कालच्या दिसा आमी तांचे सांगाता अर्गां बलिदान भेटयलां आनी तांकां बरें मागलां. आज परत फादर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या फिरगजेक आज आमी स्वागत करचे अनेक याजक जावन आसात. बाप रायन पिंटो गांवांत ते फेर्माईचे याजकी दिक्षा लाभल्या उपरांत कार्मेल गुड्यार तांणी सेवा दिल्या. देव आपोवण्याचे दिरोक्तर जावन जायत्या उर्बेवंत तरणाट्यांक कार्मेलाक तांणी आपोवन हाडलां. ही जबाबदारी कश्टांची तरी तांच्या हास्त्या तोंडान आनी नाजूक उलोवण्यान सक्कड ताका आकर्शीत जातात. देखूनच ही जबाबदारी परत तांकां दिल्या. तुमकां आमच्या फिरगजेक मोगान स्वागत करता. आमच्या फिरगजेंतावन जायते तरणाटे तुमकां आकर्शीत जावन कार्मेलाक भरती जावन दी म्हणली आमची आशा जावन आसा. आतां फिरगज कुटुंबाच्या तर्फेन बाप विगार बाप आयवान सोस बाप पॅट्रिक लोबो उपाध्यक्ष तशेंच कार्यदर्शी आनी सांगाता मेळोवन तांकां फुलां तुरो दिवन येवकार मागोवंक हांव विनंती करतां. उल्हास पाठोवचे कार्य हांगासर जालें. आतां नवे प्रांतीय वडील बाप पियूस जेम्स सोज आमच्या फिरगज कुटुंबाक तांचो पयलो संदेश दिवंक हांव विनंती करतां. म्हज्या मोगाच्यानो प्रांतीय वडील जावन चुनाय जाल्या उपरांत परगट रितीन हांवें मीस पेटोवचें पयले पोवटी हांगासर म्हज्या फिरगजेन. त्या देखून हें वर्तें भाग म्हूण हांव समजतां. कार्मेल गुड्यार समेत हांवें मीस पेटोवना. बगार हांगासर म्हज्या फिरगजेंत कार्मेल फिरगज ह्या बज्जडी फिरगजेंत हांवें पयले पोटी मीस पेटोवन तुमचे सांगाता हो मान मात न्हय. बगार तुमच्या मागण्याचो आदार तुमी म्हाका दिता आसतना तुमकां हांव ऋणी जावन आसा. त्या देखून बज्जोडी फिरगजेच्या सर्व फिरगजकारांक उपाध्यक्ष सेक्रेटरी सला मंडळीचे आनी सगळ्या साद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज तुमचे सांगात हांवें मीस पेटयलें आनी मुखल्या दिसांनी तुमी तुमचो आदार दी जाय म्हणून मागण्याचो आदार दी जाय म्हणून हांव तुमच्या लागीं खालतेपणी विनंती करतां. आज म्हाका शालो घाल्लो बाप पॅट्रिकान 1986 इसवेंत हांवें पयले पटी आंगवण्यो करता आसतना म्हाका कार्मेलीत मांत घाल्लो ताणें मॅन्टल म्हणटा आमी ताणें मांत घाल्लो म्हाका आनी हांवें पयले पोटी दुबळिकायेची निश्कळपणाची आनी विधेयपणाची आंगवण घाल्ली. आज हांवें ताचे तावन शेलो घेतलो. हांव एक सांकेतीक रीत म्हूण समजता हें कित्याक प्रोविन्शियल म्हळ्यार केवल ऑथॉरिटी दाखोवचो मात न्हय. बगार सर्व कार्मेलीत प्रांत्यांत आसल्या सर्व पाद्रपा सांगाता आत्मीक तशें आध्यात्मीक रितीन वाडोवन सांगाता देवाच्या कुशेक खालती मान घालून मुखार येवंक लिडरशीप काणयोचो रिस्क काणयोचो एक मुखेल हें हांव समजतां. त्या देखून बाप पॅट्रीक तुमी म्हाका जो शालो घाला तो कार्मीण सायबिणीचो मांत म्हूण हांव समजतां.
बाळ मरयेचें तें शोलो म्हूण हांव समजता आनी अशें तुमच्या मागण्याच्या आदारान आनी सांगत आसा बाप आयवन हो हांगासर विगार बाप आयवन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी बाप पॅट्रीक आनी हांगाच्या वस्ती याजकांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे साला आदार हांगासर आसात. फादर जॉर्ज संत मायर ना तो माडेन तेरासा. ह्या इगर्जेचो शिल्पी फादर मेल्वीन हांगासर आसा. त्या देखून म्हजे साला आदार घट्ट आसात, कांय उणें म्हणून म्हाका भोगता. त्या देखून फादर मेल्वी, फादर दीप हे दोगी तुमकां वळखीचेच हांगासर आसले. फादर दीप, फादर मेल्वीन फिरगज ज्यो इस्काल आमचे आसले ते अपोस्टोलेट म्हणटा ताचें मेल विचारून पळयता. बाप दीप आध्यात्मीक रितीचे आमचे संस्थे जातात, ऋषीवाना आनी ध्यानवाना तसले संस्थे आनी देवपणाचे मेल विचारण बाप दीप पळयता. मागीर फकत प्रकाश डिकुन्ना आसा, तो येवन आतां गुरपूर गेला आज. तो सर्व आमच्या प्रांतीयेचें आडळ तें पळोवंक आमकां सल्ला दिता. ह्या सर्व सल्लागारां खातीरय तुमी मागचें. सांज कोमें तसो वडील जावन नवो कोणी येवना बाप चार्ल्स आयला. त्या देखून नवो याजाक न्ही बगार ह्या सर्व आमची परिस्थिती जाणा जाल्लोच कोमेताचें तशें बदजोडीचे उदरगतींत सक्रीय पात्र घेतिल्लो बाप चार्ल्स. फादर तुमकां ह्या फिरगजकारांनी स्वागत म्हणटा आसतना हांवें प्रांतीय वडील जावन तुमकां सर बरें मागता. ह्या फिरगजीच्या उदरगतीर तुमचोय सक्रीय पात्र आसून तुमी सर्व ह्या विगारा सांगाता तुमचो सहकार दिवन खंडीत अभिवृद्धीच्या वाटेन चलतले म्हणून म्हाका खंडीत भरवोसो आसा. तुमकांय स्वागत. फादर जुजे थोड्या तेंपाक हांगासर आसलो. देवपणाची भोव गरज ताका कोटेश्वर, कुंदापूर आनी उडपी वारड्यांत तो वावर दितलो. आतां नवो याजक आयला फादर रायन तुका हांव बरें आतां मागना. ह्या वर्सा कितले नवे भुरगे ह्या बदजोडी जावन हाडटाय पळय ते जाल्यार तुका बरें भागता. म्हणजे हांगासर वावर आसा, आमकां नवे भुरगे जाय, कार्मेलीत व्हड वाडा जाय, तुमच्या मागण्याचो आदारी जाय. एका उतरान बदजोडी फिरगजगार म्हाका चड मोगाचें. कित्याक म्हळ्यार हांव सेमिनारीत आसतनांत दोरोडून इशीन मस्तूपटी आयिल्ले दीस आसात. सगळ्या फिरगजांच्या घरांनी हांव भोवलां. तुमच्या कुटुंबाचो सांदो हांव आनी आमी कार्मेलीत तुमच्या कुटुंबाचे सांदे हें तुमी मानून घेतलां म्हण हांव जाणा. कित्याक मेल्वीन म्हाका हें फिरगज प्रारंभ जाता आसतना हांव सुपिरियर आसलो ते जाल्यार सांगलां. तर ह्या वखता म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी पयलो म्हाका मान करणं म्हजे खातीर मागणें बसता आसतना अशें वनी वर्त तो मान म्हाका दुसरो ना. ताका लागून तुमकां सुमेस्तांक कोणाचें नांव काडनासतना ह्या सर्व फिरगजीच्या सांद्यांक तशेंच सिस्टरांक, विगाराक आनी वस्ती विगारांक सांगात घाल तुमी दिल्ल्या ह्या मानाक आनी तुमच्या मागण्याच्या बसवणाक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो सहकार म्हजे थंय सदांच आसूं आनी हांव तुमचे सांगाता सदांच आसा. देव बरें करूं. मोगाळ पोयशेल बापानो, आज हांगासर येवन तुमचो पयलो संदेश आमकां दिल्ल्या खातीर आमी आमच्या विगार बापाच्या नांवान, सांगात याजक बापांच्या नांवान, सर फिरगजकारांच्या तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. शांती दिवंक धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका, संदेश तुजो प्रसारो करपा दी म्हाका. शांती दिवंक धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका, संदेश तुजो प्रसारो करपा दी म्हाका. तन दिर्गांचेर केदीच पाखेर आसता, तुजेर सोम्या हांव मी पाकेता. कश्ट तोडी कितेंच लेगीत आसता, दैवीक उतर तुजें गाजयता. शांती दिवंक धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका, संदेश तुजो प्रसारो करपा दी म्हाका. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरया आशीर्वाद दी आमकां. भगवंती बाळ मरये भगवंत कुर्साचे कृपेन आमच्या